प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो दुसरो विसवोर वोड 1 ते 12 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 2 वर्सेस 1 to 12. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. हेरोद राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुदेयाच्या बेतलेहेमांत जेजू जल्मल्या उपरांत अवचितूच उदेंती खावन कांय विद्वान जेरुसलेमाक आयले आनी अशें तांणी विचारलें, जल्मला तो जुदेवांचो राजा खंय आसा? ताचें नखेत्र उदेतना आमी पडयलां आनी सरपटून ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हें आयकून हेरोद राजा गाबरलो आनी ताचे बरोबर आख्खें जेरुसलेम सोमेस्त मुखेल याज्ञिकांक आनी पोरजेच्या 2 शास्त्र्यांक जमोवन क्रिस्त खंय जल्मचो आसा ते विशीं तो तांचे कडेन खबर काडूंक लागलो. तांणी ताका असो जबाब दिलो, जुदेयाच्या बेतलेहेमांत, कित्याक प्रवाद्या वरवीं अशें बरयल्लें आसा, आनी तूं जुदाच्या प्रांतांतल्या बेतलेहेमा जुदाच्या मुखेल्या मदें कशेच भाशेन सगळ्यांवन ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजे ताण निपजतलो एक फुडारी आनी तोच म्हज्या इस्रायल पोरजेचो गवंडी जातलो. तेन्ना हेरोदीन ते विद्वानांक गुप्ती कुशीन व्हेले आनी नखेत्र केन्ना दिश्टी पडलेले ते विशीं ताणें तांच्या कडेन बारकायेन खबर काडून घेतली आनी तांकां बेतलेहेमाक धाडून म्हणलें, वसात बाळकाची सारकी खबर घेया आनी तो तुमकां मेळटोच हांवेंय सरपटून ताका नमस्कार करूंक वेचे खातीर म्हाका कळया. राजाचें आयकून ते वाटेक लागले आनी तांणी उदेताना देखलेलें तें नखेत्र अवचित तांच्या मुखार वचूंक लागलें आनी बाळोक आसलो थंय थारलें. नखेत्र पळोवन ते एकदमूच खुशाल बरी जाले आनी घरान भितर सरून बाळकाक ताचे आवय मारयेच्या सांगातान तांणी देखलो आनी साश्टांगी पडून तांणी ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली भांडारां उगडून ताका ही देणी समोर पिली, भांगार, दूंप आनी गोंदरोस. पूण हेरोदेशी परत वचना जावंक देवान तांकां स्वप्नांत शिरकायले आनी दुसरे वाटेन आपल्या देशांत ते परतले. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज आमी शिवर्तमान जें आयकलां तातूंत आमी उदेंतीच्या विद्वाना विशीं आमी हें शिवर्तमान आयकलां. आनी कितें घडटा भाव भयणीनो, देवाचें उतर आयज आमकां सांगता की जेन्ना जेजू जल्मलो बेतलेहम शारांत, त्या गोरवांच्या गोट्यान, त्याच वेळार उदेंतीन ओ आमी म्हणटा बाबिलोन, थिंचोर ह्या विद्वानान एक नेकेत पडलें. आनी बाबडीनो, हे विद्वान कोण आसले? हे विद्वान आसले जे नेकेत्रा विशीं शिकताले, ते एकदम हुशार मनीस आसले आनी जेन्ना ते वयर पडोन हें नेकेत पळयतात ते जाणो की हें नेकेत दुसरेच भाशेचें, जे ते जाणो आसले, जे ते शिकताले त्या नेकेत्रा भाशेन न्हय. आनी हे विद्वान लोक बाबिलोन शारान देवाचें उतर ताणें वाचलेलें, कित्याक दानियल प्रवादी जेन्ना जुदेयांक राजा नबुकदनेस्सरान थंयसर तांकां व्हेल्ले तेन्ना दानियल प्रवाद्यान थंयसर देवाचें उतर बरयलेलें जें फुडें जावपाचें आसा तें. आनी हे विद्वान लोक जे देवाचें उतर आयकताले ओ शिकलेले ओ वाचलेले आनी तेजे उपरांत हें नेकेत पडयलें, हें दोनूय वस्तू आपल्या मनान धरून तांकां कळोन येता की जें ताणें वाचलेलें, जें हें नेकेत उबेल्लें तें आतां जावन आसा. हें नेकेत जें पवित्रात्म्यान तांकां सांगलें की खरेपणी हें नेकेत उबेलें, कित्याक हो जो जेजू जल्माचो आसा तो आतां जल्मला म्हणून. आनी भाव भयणीनो, 2000 किलोमिटर खूब वाट ती, ते इतले वाट चलोन बाबिलोन शारांतल्यान बेतलेहम शाराक नेकेत पडून ते आतां चालू करतात, चलोंक लागतात. आनी भाव भयणीनो, आमी जाणो की त्या वेळार बस नासली, फ्लायट नासली, ट्रेन नासलें, कितें गाडयो नासल्यो.
तांकां चलोन वचचें पडटलें आनी जो कोण नेकेत पळयता तो फकत रातचे नेकेत पळयता, ताका दिसाचे नेकेत पळोवंक जायना. म्हणटच हे लोक विद्वान लोक फकत रातचे चलोन वेताले आनी दिसाचे ते न्हिदताले. म्हणटच भाव भयणीनो, तुमी आमकां कळोन येता की तांकां खूब दीस लागले, सुमार 2 वर्सां लागलीं. म्हणटच जेन्ना जेजू जल्मलो आनी जेन्ना हे विद्वान लोक खरेपणी जेरुसलेमाक पावले तेन्ना भाव भयणीनो जेजू आतां 2 वर्सांचो आसलो, कित्याक 2 वर्सां लागलीं. जेन्ना ते येतात हेरोद पादशाक कळोन येता की हे विद्वान लोक येयल्या म्हणून, तो सगळी चवकशी कोत्ता आनी ते ताका सांगता की आमी इतले दीस आमी चलोन आमी आयल्या ह्या राजाक पळोवन. आनी जेन्ना हेरोद पादशाह तांकां धाडटा, तांकां सांगता तुमी तूं त्या राजाक पळोवन ताका नमस्कार करून म्हाका परतून येयात आनी म्हाका खबर दियात. पूण भाव भयणीनो, आमकां कळोन येता आयच्या शिवर्तमान की देव तांचे कडेन उलयलो ह्या विद्वाना कडेन आनी त्या दुसरे वाटेन ते परतले. कित्याक हेरोद पादशाह जेजूक मारून उडोवंक सोदतालो, कित्याक जेजू एक राजा, तो येवना ह्या संवसाराचे राजवडकी चलोवपाक, तो आपलो एक आत्मीक राजवडकी सुरवात करपाक येयलो. पूण हेरोद पादशाह घाबरलो, कित्याक एक राजा जल्मलो म्हणून. म्हणटच भाव भयणीनो, आयज आमी जेन्ना ही परब करता ह्या विद्वानाची, आमकां कळोन येता की जेजू जेन्ना जल्मलो तेन्ना हे विद्वान लोक थंयसर पावूंक ना आनी ते गोट्यान पावूंक ना, ते नाजरेत गांवांत पावले. जेजू 2 वर्सांचो आसलो. म्हणटच आमकां कळोन येता की हे विद्वान लोक कितले त्रास भोगून देवाक नमस्कार करूंक ते इतले 2 वर्सां चलोन आपली वाट ती सोडिनासतना ते आतां नासरेत गांवांत पावले. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ही खबर आयकता आमी कितें करूंक शकता? आमी जेन्ना आयज हें शिवर्तमान आयकता आमकां कितें करपाचें पडटा? आमी जेन्ना आमी देवाक नमस्कार करता, आमी फकत आयताराचे मीस आयकता, आमी थोडे आमचो तेर्स करता, थोडे आमी इल्ले मागणे करता. पूण पळयात भाव भयणीनो, ह्या लोकांनी 2 वर्सां म्हणजे 2000 किलोमिटर चलोन जेजूक नमस्कार करपाक वाट सुरवात केली. आनी जेन्ना तांणी नमस्कार केलो ते आपल्या दुसरे वाटेन आपल्या देशान परत गेले. आयज भाव भयणीनो, आमी खरेपणी आमी फकत इगर्जेन वेताना, आमी तेस करतना, आमी मागणे करतना, आमी देवाक नमस्कार करिना, आमी जेन्ना उठ्ठा ते न्हिदो पर्यंत आमी देवाक नमस्कार करता. आमच्या उतरा वरवीं, आमच्या कोन्या वरवीं, आमच्या चिंतना वरवीं आयज देवाचें उतर जें आमी आयकता तें उतर आमच्या काळजान रिगून धरून, तें उतर आमी सांबाळून, तें उतर आमी पाळूंक आयजतान आमी सुरवात करुया. आनी जेन्ना आमी अशें करता आमी खरेपणी देवाची भक्ती करता, देवाक आमी नमस्कार करता, देवाक आमी मान दिता. हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.